हांव मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्मुगांव तालुक्यात मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 तेंचे ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आणि वास्को मार्मुगांव तालुक्यांत अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हजे बरोबर आमचो मार्मुगांवचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्या मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. प्रेसाच्या माध्यमांतून सांगपाक सोदता जे हांवें सांगलेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलो आनी फिजिकली जे काम चल्लां आनी जो ट्रॅक आसा तेजें फूल इन्स्पेक्शन करतलो. आनी त्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन आयज फूल जो ट्रॅक आसा तो इन्स्पेक्ट केलो. ताणें फूल प्लॅन पळयलो, त्या स्पॉटाचेर तो रावलो, ताणें स्वता वचून पळयलें, व्हेन्यूचेर गेलो, बोगद्याचेर जे आमचे लोक रावलेले तांकां मेळ्ळो, तेंचे मेमोरंडम घेतले ते लोकां कडसून, बोगद्याच्या लोकां कडसून सगळ्यांक लोकांक मेळ्ळो, मेमोरंडम घेतले. ते उपरांत तो रविंद्र भवनान येयलो. रविंद्र भवनान आमचे भरत लेणीचे लोक हांगा आसलेले तेंचे कडसून ताणें मेमोरंडम दिले त्या लोकांनी. त्याच प्रमाणे मागीर बाकीचे आमचे जेटी वयले लोक आसलेले तेंच्यांनी एक सेपरेट मेमोरंडम दिल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आख्खे मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फेक आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब अविनाश नाईक हेंच्यांनी एक ताका मेमोरंडम दिल्लो आसा. आनी तेज्या भितर जे जे लोकांक जी त्रास जावंक शकता आनी ह्या इव्हेंटाचो तेज्या बाबतींत बरयलेलें आसा. आयज आमी ह्या इव्हेंटाक खंयचोच ओपोज करना आनी हे तेंच्यांनी मेमोरंडम बरयलेलें आसा. तेज्या उपरांत CM आमचे सगळे कावन्सिलरांक मेळ्ळो, कावन्सिलरा कडेन भासाभास केली तेंचे कडेन, तेंचे सगळ्यांचे व्यू आयकून घेतले. आनी हे आख्खे जो एक बरो इव्हेंट, एक इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट CMन तांकां सांगलो हेजो जो आउटकम येतलो, इकॉनॉमीक जो फायदो जातलो तो बाबा हेजो भरपूर आसा म्हणून. आनी तेज्या लागून जो इकॉनॉमीक बेनिफीट 800-900 क्रोर्साचो टर्नओवर जो जातलो म्हणून हे आख्ख्या गोंया भितर टुरिजमाच्या सॅक्टरांत हे सुद्दां तांकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करून दिलें. बट आयज खंय तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान हे पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक लागून, पॉलिटिकली इश्यू करपाक लागून हो मुवमेंट जाल्लो आसा. आनी आयज हांवें एकूच स्टेटमेंट केल्लो आसा, जे लोकांक नाका ते म्हाका नाका आनी हांव सदांच लोकां बरोबर रावतलो. हो आसता, आमी कोणा कडेन जबरदस्ती करपा ना. हांव आमदार जाल्लेल्याक हांवें केन्ना कोणा कडेन फोर्सफुली या जबरदस्ती कसलें काम करून घेवना. आयज तेंचो सगळ्यांचो विचार घेवन म्हाजे सगळे आयकल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की हो जो रेसींग फॉर्म्युला 4 रेस जी जावपाची आसली मुरगांवांत ती पोस्टपोन करपाची आनी तो व्हेन्यू आसा तोवूय शिफ्ट करुया. तो म्हणटा जर मुरगांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो शिफ्ट करता, आमकां कितें फरक पडपाचें, आमी खंय नाल्यार खंय करतलोच तो. सो मुरगांवच्या लोकांक नाका आनी हांव म्हणटा मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांक जाय आसलो तो, सगळ्यांक जाय आसलो. बोगद्याच्या लोकांक थोड्यांकूच इफेक्ट जातलो बट तेवूय लोक आमी तांकांय नाका, तेंचो हे जालो. बट आयज जे हिसपान हो विशय ह्या कावन्सिलरांनी आनी एक्स आमदारान जे आपुणल्याक स्वताक BJP म्हणटा, आमी BJPचे कार्यकर्ते, आमी BJPचे कावन्सिलर म्हणटा पळय, हे BJPच्या लोकांनी एक्चुअली हांकां हे सिरियस आसलेले विशयाचेर जाल्यार पार्टी प्रेजिडंट, भारतीय जनता पार्टी प्रेजिडंटा कडेन उलोवंक जाय आसलें, पार्टी लिडर्सां कडेन उलोवंक जाय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळोंक जाय आसलें. जाल्यार हेंच्यांनी मेळोना, हेंच्यांनी फक्त तो इश्यू केला खंय तरी म्हाका कमी दाखोवपाक लागून. बट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलेलें आसा जर असो विशय आसा जाल्यार आपूण तो पोस्टपोन करता आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करता. आयज ते कावन्सिलर आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगता ना
हांगा तुमी कांय डिसिजन घेवनाका आमच्या बोगद्यार यो ते लोकांक मेळ अरे एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हांवें तुमकां सगळ्यांक इन्वायट केला आमचे सगळे बोगद्या वयले लोक हांगा येयलेले आसा सगळ्यांनी मेमोरंडम सीएमाक दिलेलो आसा तरी पासून ते म्हणटा कितें ते लोकांक यो आनी मेळ सो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण आनी थंय येयना जे लोकांनी आपल्याक मेळ्ळा तुमचो सगळ्यांचो व्ह्यू घेवन तुमकां धर तो नाका जाल्यार आपूण व्हरता आयज म्हाका अशें दिसता की आयज आमच्या मुरगांवांत एक बरो जो प्रोग्राम जावपाचो एक इव्हेंट जावपाचो आसलो स्पोर्ट्स इव्हेंट जो आमच्या मुरगांवांत म्हणटा केन्नाच आमकां मेळोंक शकनासलो आयज तो आमकां मेळलो लकीली तो आयज आमचे कडसून गेल्लो आसा हो विशय आसा तो ऑर्गनायझर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे तुका सांगलें तुका हो गोवा गव्हर्मेंटाचे युनिट तेंच्यांनी ते ऑर्गनायज करता हे संघ बापून कशें दिसता खंय तरी मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज लॉस्ट वन्स इन अ लायफ टायम एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी अशें दिसता तुमकां दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां म्हटलें मोर्मुगांव हॅज लॉस्ट दीस वन ऑपॉर्च्युनिटी आनी हेजो इकॉनॉमीक जो एडवांटेज आनी फायदो जो आमच्या लोकल्सांक जावपाचो स्वता जयंत जाधवान सीएमाक सांगलें आमी एक एग्जाम्पल दिलें एक लास्ट इयर पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम केल्लो आमी नॅशनल लेवलाचेर नॉट इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचेर 3 दिसाचो जाल्यार तेन्ना आख्खे मुर्मगांवची हॉटेलां फूल जावन तांकां मडगांवान दुसरे कडेन रावचें पडलें सगळे रिक्षाकार पायलटवाले टॅक्सीवाले सगळे एंगेज जाल्ले येदो व्हडलो बिझनस जाल्लो सो असो एक धाकटो इव्हेंट पावर लिफ्टिंगाचो केल्या नंतर सुद्दां ताजो इम्पॅक्ट जाल्लो तो हो इव्हेंट जालो ताजो इम्पॅक्ट खूब जावपाचो आयज तुमी आमचे यूथ पळयला कितलेशे यूथ आसलेले हांगा आयज सगळे जाण भायर सरलेले यूथ तांकां सुद्दां दूख लागलेलें आसा ते आयज कितें ते म्हणटा ना करूनच घेवया आय एम आमकां ती दादागिरी करून आनी तशें नाका बऱ्या भशेन आमी करून घेवया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे कळकळ आयकून आमचो रिक्वेस्ट आसूं आयकून तेणें तो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी तो शिफ्ट केल्लो आसा फ्रॉम मुर्मगांव